गणेशराज नार्वेकाराक गोवा क्रिकेट अकादमीत परत आपयला. संभाव्य 30 जणांचे रणजी पंगडांत ताका घेतला. जल्म तारखेचे कोफसांव जाल्ल्यान कांय दिसां फाटीं ताका जीसीएंतल्यान घरा धाडिल्लो, पूण रणजीचे सिजन पूर्व शिबिरांत ताजो सध्या आस्पाव केला. जीसीएचे वेवस्थापकीय समितीची सोमारा बसक जाली. जीसीएचे संविधान बदलून अध्यक्ष चडांत चड 2 फावटी त्या पदाचेर रावंक शकता अशी तरतूद करपाचो निर्णय जाला. जीसीएचे तिजोरेंत 70 कोटी आसा म्हणपाचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराचो दावो अध्यक्ष विनोद फडकेन न्हयकारला. गणेशराज नार्वेकर, who has played in the South Zone under 19 in 2 names and in 2 birth dates. And we were thinking last week we had given him some forms where he has filled those forms and he gave it back to us. Now we don't want anybody to stop his cricket, especially youngsters, because the mistake of their parents. So what you have decided now? So we have decided at present that we will call him for the camp which is going on. We don't want to stop cricket of anybody. See, if he is good, he should come in the team. Meanwhile, our inquiry will also continue, and only after that we will take a final decision. So you will wait for the court's order to come out and then... Not court for the order, we are also doing some inquiry. That I think our previous president has declared in the paper that Goa Cricket Association got 70 crores. I don't know, he must have got that figure from his new president, new treasurer or somebody, I don't know that. But at present we got about 38 crores, and I am requesting him whether if he got that 30 crores with him, please send it to GCA. The main thing we have discussed in the managing committee were the amendment to be done to our memorandum to make term of the president for 6 years total, means 2 terms he can be a president in his lifetime. Then second, anybody who stands for election should attend 2 general body meetings, which we are removing. Everybody should get right to stand, because the AGM is attended by only 1 person, not by 10 persons of the club. So now anybody from the club... So anybody from the club will can stand for the election. सरकाराच्या धोरणाप्रमाण ह्या फुडें गोंयांत नव्यो खाजगी बिगर अनुदानीत इंग्लीश शाळा सुद्दां सुरू करूंक मेळच्यो नात हें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां. तो प्रुडंटाचे हेडॉनात उलयतालो. नवो जुवारी पूल 2015 मेरेन उबो जातलो म्हणपाचें ताणें स्पश्ट केलें. फाटल्या सरकारांत PWDंत 100 कोटींची कामां करपाक 500 कोटी रुपयांची टेंडर काडटाले. ही सनसनाटी गजाली ढवळीकारान उलोवन दाखयली. हाजे फुडें आमी इंग्लीश मिडियम स्कूल गोंयांत येवपाक दिवचे ना, नंबर 1. आनी आयले जाल्यार सुद्दां ताका आमी ग्रँट दिवचे ना. ही नंबर 1 पॉलिसी जाली. तुमी आतां इंग्लीश मिडियम सुद्दां कोणाक प्रायवेट घालपा जाय जाल्यार ताकाय परमिशन मेळची ना. आतां एट दीस स्टेज आमी स्टॉप केला. कमिटी जी कितें निर्णय मुखार घेता ती मुखार पळोवया, पूण एट दीस मोमेंट नवे इंग्लीश स्कूल गोंयांत प्रायवेट किंवा एडेड येवचे ना. नंबर 2 की जी स्कुलां इंग्लीश मिडियम टर्न जाल्या तांकां आमी क्लासेस वाडोवपाक दिवचे ना, जांकां ग्रँट वता तांकां. सो तेय फ्रोजन जाल्लें आसा. सो तील कमिटीज रिपोर्ट. सो तुमी म्हणटा पेरंट्स चॉयस आसा काय ना? पेरंट चॉयस आसाच. प्रत्येकान आपल्या जाय जाल्यार आपल्या बोल्सांत पयशे आसा जाल्यार खंयी घालचे. ह्या बजेट समज रुरल रोड्स आसा, गांवचे रोड जाका आमी म्हणटात, थंय समज एक बजेट आमकां 100 कोटीचें दिलां जाल्यार आमी एट द मोस्ट टेंडर कितली काडप? 200 कोटीचे काडप. स्पील ओवर म्हणून आसता. बरोबर. स्पील ओवर जर धरलो जाल्यार डबल धरुया आमी. डबल जर धरली 200 कोटी. ज्या कडेन 100 कोटी बजेट आनी त्या कडेन जर 400 कोटीची टेंडर काडली ताका ताळमेळ काय उरना. म्हणजे अशी टेंडर येताली, अशी टेंडरां आयली म्हणूनच ही परिस्थिती जाली न्ही. त्या खातीर हांव जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करता म्हणून. ह्या कारकिर्दी भितर तुमकां करपाचें स्वप्न आसा? हय, डेफिनेटली. कशे 2 प्रोजेक्ट खंयचे? एक जुवारी वीच वी वॉन्ट टू बिल्ड विदीन 3 इयर्स, साधारण
2015 पर्यंत आमकां तो कंप्लीट करपाचो. दुसरो खांडेपार ब्रीज ज्याची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी सगळ्यांत एक पायलट प्रोजेक्ट म्हाका कंप्लीट करपाक जाय आनी तो म्हणजे बाणस्तारी. म्हणजे पयली जी फेज आसा ती ऑलरेडी आमी चालू केली. गोवा ओल्ड गोवा टू पणजी 4 लेन. जुवारी केन्ना जुवारी साधारण 2015 एंड पर्यंत कंप्लीट करपाचो आमचो मनसुबा आसा. ऑलरेडी आमी NOC खातीर लेटरां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडपाची तयारी केल्ली आसा. येता ते विका आसत किंवा नेक्स्ट 3-4 डेजान ते लेटर आमचे NOC आमकां जाय पडटा. खंयचो प्रोजेक्ट आमी जेन्ना युनियन मिनिस्ट्रीचो आमी हाताक येता तेन्ना आमकां युनियन मिनिस्ट्री कन्सर्न युनियन मिनिस्ट्री NOC घेवची पडटा. बरोबर. त्या खातीर ऑलरेडी जाला. ऑलरेडी आमी प्रोसेस चालू केला. गोंय सरकारान हेर मागासवर्गीयां खातीर 27% सुवाती राखीव दवरच्यो अशी मागणी गोमंतक भंडारी समाजान केल्या. गोंय सरकारान सुरवेक 27% सुवाती राखीव दवरिल्ल्यो, मात 2004 वर्सा तें आरक्षण कमी करून 19.5% हाडलें. गोंयांतले हेर मागासवर्गीयांचेर हो अन्याय. त्या खातीर राखीव सुवातीचें प्रमाण वाडोवचें अशें समाजान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिल्ल्या निवेदनांत मागलां. आमकां एक्चुअली हें आरक्षण 2003 मेळपाचें. अदर प्लेसीस ऑफ इंडिया अदर देन द गोवा सगळ्याक हे आरक्षणाचो फायदो मेळटा 27%. आनी आमची मागणी भंडारी समाजाची पुरती ना. 19 जे जाती ह्या गोंयच्यो OBC ज्यो पळय पडटा आनी जांकां एडमिशन पासून नोकरे पासून ज्यो पळय फेवरेबल आरक्षण तें आसा तें कायद्यासून आमकां दिवपाचें तशें. पण आमी जेन्ना मेळचे आदीं मनादीक मुख्यमंत्र्यान ताजेर अभ्यास केल्लोच आशिल्लो आनी ताणें आमकां अशें एक हंबल आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण 5 ते 6 म्हयने भितर 27% 4 म्हयने 27% OBCचें आरक्षण दिता म्हणून. त्या आधी पयलीं कितें करताले ते OBC SC ST अशे लिस्टाक घेताले. पण हे फाट आज मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला आनी ऑर्डर इश्यू केल्ली आहा की पयले जनरल कॅटेगरी म्हण जनरल कॅटेगरीसून हितूनसून जर OBC कम्युनिटीसून 19 ज्यो कम्युनिटी आसा तितूनसून तर कॉम्पीट करून तो वयर फर्स्ट सेकंड आसा तो OBCसून तेका ते जनरल कॅटेगरीसून तो स्कोप मेळटा. प्लस हे आमकां बेनिफीट आसा जे आमचे आदी कितें मेरिटाचे जे आसताले ते आमकां OBCचेर हे येताले आनी 2-3 सीट एकादी कमी पडटाले. म्हणजे हो बेनिफीट आमकां मोठ्यांचो मोठो बेनिफीट मेळ्ळो की 4 सीट हे 3 ते 4 सीट आमकां हे OBCक आनी एक्स्ट्रा मेळटलो. हो एक एडवांटेज. प्लस जी फी आदी कितें आसा जनरल कॅटेगरी आसता तेन्ना फी ते फूल फी घेताले. पूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां की फी सुद्दां ते 50% कन्सेशन आसा त्या 50% कन्सेशनूय ह्या OBCसून जनरल कॅटेगरीचो कॉन्टॅक्ट करून येयल्लो आसा तेका 50% कन्सेशनूय आसतले. आतां घेऊ एक वेवसायीक विसव.